नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांची विदेश यात्रा सोंपोवन पावले भारतात। भेट फलादीक आणि प्रभावी जाल्ल्याचो प्रधानमंत्र्यांचो दावो। नामिबियाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भेटवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो राष्ट्राध्यक्षांच्या हस्तुकी जालो भोवमान। 140 कोटी भारतीयांक प्रधानमंत्र्यांनी केलो अर्पण भोवमान। विद्यालय आणि उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर दर एक म्हालात व्यावसायिक मार्गदर्शन शिबिरांचे जातले आयोजन। राज्य शिक्षण मंडळ आणि युनोक नोबल हांच्या मदीं जाली कबलात। 9 ते 12 ऑक्टोबर मजगती गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सवाच्या फाटभुंयेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची नवी दिल्लीत भेट। राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक महोत्सवा खातीर दिलां आमंत्रण। आयज गुरुपौर्णिमे निमतान देशभरात वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पिळगांव गिमोणेच्या रामचंद्र देवस्थानाक दिली भेट। आनी आतां खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांची विदेश यात्रा सोंपोवन भारतांत परतले। आपल्या महत्वपूर्ण भोंवडेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घाना, त्रिनिदाद आनी टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आनी नामिबिया ह्या 5 देशांक भेट दिली। ब्राझीलांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 17व्या ब्रिक्स परिशदेंत वांटो घेतलो। तांणी ह्या परिशदेंत संवसारीक शांतताय, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल आनी अर्थीक सहकार्य ह्या गजालींचेर भारताचो दृष्टिकोन स्पश्ट केलो। ह्या भेटेत प्रधानमंत्र्यांनी 5 देशांच्या मुखेल्या वांगडा संरक्षण, व्यापार, शेती, ऊर्जा, अंतराळ तशेंच वखद निर्मिती ह्या विशयाचेर भासाभास केली। आपली ही भेट फळदायी आनी प्रभावी थारला अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामिबियाच्या संयुक्त संसदेच्या सत्रांत उलोवप केलें। आपल्या प्रभावी उलोवपांत तांणी भारत आनी नामिबिया हांचे मदले इतिहासीक संबंध, लोकशाय मूल्यां, बायलांचे सन्मान, ग्लोबल सावथांतली भूमिका, डिजिटल सहयोग, भलायकी आनी संरक्षण मळावेले सहकार्य ह्या सारख्या विशयांचेर भर दिलो। नामिबिया सरकारान भारताक म्हणून दिल्ल्या चित्त्याच्या भेटी खातीर तांणी नामिबियन सरकाराची तुस्त केली। India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. For this message to echo louder, we must act together. Let us create a future defined not by power, but by partnership. Not by dominance, but by dialogue. Not by exclusion, but by equity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामिबियाच्या राष्ट्राध्यक्षा नेटुम्बो नंदी नदैत्वा हांच्या फुडारपणाखाला भारत आनी नामिबिया ह्या 2 देशांमदी महत्वपूर्ण शिष्टमंडळ पावंड्यावेली बसका केली। ह्या वेळार दोनूय देशांमदी कांय कबलाती लेगीत जाल्यो। व्यापार आनी गुंतवणूक, डिजिटल शिक्षण, खनिज व्यवसाय आणि हायड्रोकार्बन तसेच नागरी अणुऊर्जा ह्या विषयाचेर शिष्टमंडळ पावंड्यावेली भासाभास जाली। दोनूय देशांमदी उद्यमशीलताय, उदरगत केंद्र, भलायकी आणि चिकित्सा केंद्र, संकट प्रतिबंधक साधन सुविधा आणि संसारीक जैव इंधन आघाडी सहकार्य ह्या विषयांचेर 4 कबलाती जाल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट म्हळ्यार भारत आणि नामिबिया देशांच्या संबंधाक अधिक बळगे दिवपी इतिहासीक पावंडो थारतलो असो विश्वासही दोनूय देशांच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका नामिबियाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान दिवन तांकां भोवमानीत केलें। नामिबियाच्यो राष्ट्राध्यक्षा नेटुम्बो नंदी नदैत्वा हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्र्यांक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियंट वेलिविचिया मिराबिल्स भेटोवन तांकां भोवमानीत केलें।
हो इतिहासीक भोवमान स्वीकारतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 140 कोटी भारतीयांक आपूण हो सन्मान अर्पण करता अशें सांगलें. नामिबिया सरकार आनी थंयच्या लोकांचे तांणी उपकार लेगीत मानले. नामिबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है. यह घर के एल्डर्स की तरह है जिन्होंने समय को करवट लेते देखा. यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है. यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है. इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों को उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं. घाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया ह्या 5 देशांची यशस्वी भोंवडी करून भारतात परतून आयिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी येवकार दिला. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिषदेत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रिक्स शिखर संमेलनात उपस्थित केल्ल्या आतंकवादा आडच्या मुद्द्याचेर खोस उक्तायल्या. दहशतवादा आड सगळ्या देशांक एकठांय करपी प्रधानमंत्र्यांचे उलोवप तोखणाय करपासारखे आसा अशें प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी म्हळें. प्रधानमंत्र्यांच्या 5 दिसांच्या भेटेच्या केल्ल्या वेगवेगळ्या कबलातीचेर लेगीत भारतीय अर्थव्यवस्थेक नेट दिवपी ह्यो सगळ्यो कबलाती आसात अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी एक सुदीर्घ विदेश यात्रा करने के उपरांत आज वापस आए हैं. इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. ये चारुल ना बहुत लकी है. अब देखिए ना, उसे भारत के हर कोने में घूमने का और शॉपिंग करने का मौका जो मिलता है. पहाड़ी थाली में एक चौसा बनेगा, भटकी दाल का जो पहाड़ी होती है, एक मिक्स दाल बनेगी. कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. उत्तराखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जंगल बढ़ रहे हैं. सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. इसमें नमक क्यों नहीं है? आप जानते तो हैं, अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने की आजादी छीन ली है. समुद्र हमारी धरती के पैर धोता है और हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है. अब बहुत हो गया, हमें इन अंग्रेजों को रोकना ही होगा. जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या ल्हानशा विसवाउपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। विद्यालयीन आणि उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर करियर गायडन्स म्हळ्यार व्यवसाय मार्गदर्शन दिवपा हेतान दर एक म्हालात व्यवसाय मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरेंत राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ आणि युनॉक आणि नोबल असोसिएशन हांच्या वांगडा समजिकायेची कबलात जाली। त्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या कबलाते वरवीं गोंयच्या विद्यार्थ्यांक सगळ्या मळाचेर करियर संदीचे मार्गदर्शन करपाची येवजण आसा। सुरवेक 12वेच्या सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर म्हाल पावंड्यार व्यवसाय मार्गदर्शन शिबिरां जातलीं। कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक ह्या सगळ्या फाट्यांच्या विद्यार्थ्यां खातीर ह्या शिबिरांचें आयोजन जातलें। सुमार 20,000 परस अधिक विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। गोंयांत आयोजीत जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सवा खातीर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी नवी दिल्लींत केंद्रीय मंत्र्यां वांगडा चर्चा करून तांकां महोत्सवांत वांटो घेवपाचें निमंत्रण दिलां। 9 ते 12 ऑक्टोबर ह्या मजगती हो आंतरराष्ट्रीय महोत्सव गोंयांत आयोजीत केला। त्या फाटभुंयेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळ नवी दिल्लींत गेल्लें। तांणी थंय वचून केंद्रीय मंत्र्यां वांगडा पर्पल महोत्सवा संदर्भात चर्चा केली। ह्या शिष्टमंडळान नवी दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता, घरमंत्री आशीष सूद आणि समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंग हांची भेट घेतली। केंद्र सरकाराच्या दिव्यांगजन खात्याचे अतिरिक्त सचिव मनमीत कौर, नंदा हांच्या सयत हेर अधिकारी लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। रेल्वे अंतर्गत IRCTCच्या अस्तंत विभाग मुंबय कचेरेन 5 ऑगस्टाक मडगांवसावन भारत गौरव पर्यटन रेल्वे वरवीं अष्ट ज्योतिर्लिंग श्रावण विशेष यात्रा सुरू करपाची घोषणा केल्या। IRCTCची मोख पुराय भारतभर प्रवास सोयीचो, खोशयेचो आणि परवडपी जावचो होच आसा अशी माहिती अस्तंत विभागाचे ग्रुप जनरल मॅनेजर गौरव झा हांणी दिल्या। मडगांवां आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। भारतांतल्या मुखेल ज्योतिर्लिंग आणि हेर लोकप्रिय पर्यटन थळांक भाविकांक भेट दिवपाची बरी संद आसतली अशें सांगून 5 ऑगस्टा सावन मडगांवांतल्यान सुरू जावपी ह्या टूर पॅकेजीचे मोल दर मनशा फाटल्यान अदमास 23,000 रुपया सावन सुरू जातलें अशी माहिती तांणी दिली। ह्या सुविधेचो लाव घेवपा खातीर IRCTCच्या संकेतथळाचेर इत्सुकांनी संपर्क सादचो अशें तांणी स्पश्ट केलें। आयज गुरुपौर्णिमा। अज्ञानांतल्यान ज्ञानाकडेन व्हरपी गुरूंचो गौरव करपी हो पवित्र दीस। ह्या निमतान देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। महर्षी व्यास हांच्या यादी खातीर व्यास पूनम म्हळ्यारच गुरुपौर्णिमा व्हडा भक्तिभावान मनयतात। वेगवेगळ्या देवळांनी त्या निमतान धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन केलां। शिर्डीतल्या श्री साईबाबा देवळांत कालच्यान गुरुपौर्णिमा उत्सवाक सुरवात जाल्या। फांतोडे सावन वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यक्रमांनी भाविकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्या। दोळे दिपकावपी विजेची रोषणाय आणि फुलांनी देवूळ सुशोभित केला। शेगावांतल्या श्री संत गजानन महाराज देवळांत लेगीत धर्मीक कार्यक्रम आयोजीत केल्यात। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या सयत मानेस्तांनी गुरुपौर्णिमे निमतान लोकांक परबी भेटयल्या। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गुरुपौर्णिमेच्या निमतान पिळगांव गिमोड्या हांगाच्या श्री रामचंद्र देवस्थानाक आयज भेट दिवन श्रींचो आशीर्वाद घेतलो। चातुर्मासाच्या निमतान ह्या देवळाच्या संकुलात 2 म्हयन्याच्या वास्तवा खातीर आयिल्ल्या श्री हरिहरानंद स्वामींचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दर्शन घेवन त्यांची पाद्यपूजा केली। ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भाविकांनी स्वामींच्या आशीर्वादाचो लाव घेवपाचे आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें। हम सुबह में हमारे गिमोना डिचोली तालुका के इस गांव में विश्वकर्मा समाज के गुरु हरिहरानंद स्वामी जी जो कारवार से यहाँ पे आए हैं, इस मठ की बड़ी पूरी परंपरा है। इस चातुर्मास संप्रदाय में वो यहाँ पे 2 महीना रहने वाले हैं। सभी लोगों को आशीर्वचन करने वाले, इन्हीं का दर्शन लेने के हम यहाँ पे आए थे।
मैं उनको नमन करता हूं और पूरे फिर एक बार गुरु पूर्णिमा की खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सबको गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी का गुरु पूर्णिमा का फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिंबलच्या रामदास शैक्षणिक संस्थेच्या युनियन हायस्कुलांत तिसवाडी तालुका कायदो सेवा समिती आणि गोंय रान खात्याच्या जोडपालवान गुरुपौर्णिमेच्या निमतान एक पेड़ मां के नाम ह्या कार्यावळी खाला वन महोत्सवाचे आयोजन झाले। ह्या कार्यावळीक रान खात्याचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मंगलदास देवसेकर आणि तिसवाडी तालुको कायदा सेवा समितीची पदाधिकारी ॲडव्होकेट अमिना शेख तसेच विद्यालयाच्यो मुख्याध्यापिका निर्मला नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी झाडांचे रोप लायले। झाडां ही आमकां सगळ्यांक बरी देख दिवपी गुरू आसात आणि तांची राखण करप गरजेचें आसा अशें वन अधिकारी मंगलदास देवसेकर हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना सांगलें। तिसवाडी तालुको कायदो सेवा समितीची पदाधिकारी अमिना शेख हांणी पुराय कार्यावळी विशीं माहिती दिली। In Ramdas Society Union High School Chimbal, we also I have given a talk on legal awareness, legal aid services, how they build the services, and also here the talk was given by Devshekar, that is Range Forest officer on regarding the tree plantation. And discussing the plantation of the tree, deforestation, and etc. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये चारुल ना बहुत लकी है। अब देखिए ना, उसे भारत के हर कोने में घूमने का और शॉपिंग करने का मौका जो मिलता है। पहाड़ी थाली में एक चौसा बनेगा, भटकी दाल का जो पहाड़ी होती है, एक मिक्स दाल बनेगी। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उत्तराखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जंगल बढ़ रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। भारतीय ज्ञान प्रणालीचेर आधारीत एका संमेलनाचे उक्तावण नवी दिल्लीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकी आयज जालें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात आयोजित कार्यावळीत उपराष्ट्रपती धनखड हांणी केल्ल्या उलोवपांत युरोपियन विश्वविद्यालयाच्या अस्तित्वा पयलीं भारतीय विश्वविद्यालयांतली शिक्षण प्रणाली समृद्ध आशिल्ली अशें स्पश्टपणान सांगलें। प्राचीन भारत बौद्धिक नदरेन संपन्न आशिल्लो ताची देख आमकां पोन्न्या, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आनी ओदंतपुरी ह्या सारख्या विश्वविद्यालयाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा अशें तांणी सांगलें। The British colonization brought forth the second interlude
When Indian knowledge system was stunted, stymied and subverted, we adopted their practices. Marxist perversion replaced colonial distortion. And friends, even today, the shadows of those colonial misreadings continue to shape textbooks, curricula, and minds. This conference, I believe strongly, stands as a serious academic endeavor to correct a historical wrong. Now is the time to cast off the chains of borrowed narratives, inherited distortions. It is time to reclaim our intellectual sovereignty. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाला आयज रांची हांगा 27व्या पूर्व क्षेत्रीय परिषदेचें आयोजन केलां. झारखंड, बिहार, ओडिशा आणि अस्तंत बंगाल ह्या 4 राज्यांची उदरगत, समन्वय आणि सुरक्षा ह्या विशयांचेर महत्वपूर्ण चर्चा ह्या बसकेत जाता. ह्या क्षेत्रीय परिषदेत 68 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. नक्षलवाद, आंतरराज्य सहकार्य, सीम सुरक्षा आणि कोळसो उद्देग ह्या सारख्या मुद्द्यांचेर ह्या परिषदेत भासाभास जातली. घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या परिषदेक मार्गदर्शन केलें. फाटल्या कांय दिसां सावन कर्नाटकांतल्या सिद्धारामय्या सरकाराचेर प्रस्नचिन्ह उपस्थित जाला. काँग्रेसचे फुडारी रणदीप सुरजेवाला हांणी 2 फावट बंगळुरूत वचून काँग्रेस फुडाऱ्याकडेन भासाभास केली. फाटल्या सप्तकांत कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी काँग्रेसच्यो महासचिव प्रियांका गांधी वाड्रा हांची भेट घेतली. इते मजगती कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या दिल्लीत पावले. राहुल गांधी हांची भेट घेतल्या उपरांत निर्णय येवपाची शक्यताय आसा. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी कर्नाटकांतल्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या बदलाचो निर्णय फकत हायकमांडूच घेवपाक शकता अशें सांगलें. कर्नाटकांतल्या बऱ्याच आमदारांक DK शिवकुमार हांकां तेंको दिल्ल्या कारणान नोटीस जारी केल्या. सिद्धारामय्या हांकां काँग्रेसीन OBC सल्लागार परिशदेच्या मुखेली पदाची जापसालदारकी दिल्या. संघटनेत नवी जापसालदारकी दिवन DK शिवकुमार हांकां मुखेलमंत्री करपाचो अदमास आसा. मजगती DK शिवकुमार हांणी मुखेलमंत्री पदा खातीर सुवात रिती ना अशें स्पश्टीकरण दिल्ल्याचें कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धारामय्या हांणी सांगलें. For no information. You are sitting CM in Karnataka. Any vacancy for CM post in Karnataka, you will continue for 5 years. No, DK Shivkumar himself said it that there is no vacancy of Chief Minister post. भाजपाचे फुडारी CT रवी हांणी कर्नाटकाचे काँग्रेस सरकार म्हळ्यार काँग्रेस पक्षा खातीर ATM आसा असो आरोप केला. मुझे लगता है बिहार चुनाव है ना, वहां कर्नाटक से कुछ लेके देना पड़ता है, उसकी वजह से CM DCM वहां गया है. यहाँ ये कर्नाटक कांग्रेसियों को ATM ऐसा पहले भी किया था, अभी भी किया है, उसके वजह से वो लोग तजुरी लेके गए हैं ऐसा लगता है. बिहारात सुरू आशिल्ल्या मतदार वळेरींत फेर निरीक्षण मोहिमेक बंदी घालपाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयान आयज भायर मारली. ही मोहीम सुरू करपा खातीर कांय अडखळ ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निवाड्यात स्पश्ट केलें. मतदार वळेरी फेर निरीक्षण करतना सगळ्या मतदारांक समान न्याय मेळचो अशें सर्वोच्च न्यायालयान सूचित केलां. मतदार वळेरे खातीर आधार कार्ड, रेशन कार्ड वा मतदार कार्ड ह्या सारकिले दस्तऐवज पुरावे म्हूण स्विकारचे अशी सुचोवणी न्यायालयान केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक केल्या. ह्या याचिकेवेली फुडली सुनावणी 28 जुलै मेरेन तहकूब केल्या. कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है. आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे पहले भी 2003 में सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है. अब फिर दोबारा लोग सुनवाई करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनको तो मतलब ही नहीं है ना. सुप्रीम कोर्ट की इनको इज्जत होती तो कल बिहार में चक्का बंद अंजाम नहीं करते और जनता को परेशान नहीं करते. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचो अभिमान आशिल्लो गणेशोत्सव आता महाराष्ट्रात अधिकृतपणान राज्य महोत्सव म्हणून मनयतले. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार हांणी राज्य विधानसभेत ही इतिहासीक घोषणा केली. ह्या उत्सवाक राज्य महोत्सव म्हणून जाहीर केल्ल्यान उत्सवाची व्याप्ती वाडटली, परंपरा आणि वळख ह्या उत्सवाक संवसारीक वळख मिळवून दितली अशें तांणी म्हळें. लष्कर आणि सामाजिक उपक्रमाक
गणेश देखाव्यात सुवात दिवपाचे आवाहन मंत्री शेलार हांणी विधानसभेत उलयतना केलें. महाराष्ट्राचा गणेशोत्सव हा 1893ला लोकमान्य टिळकांनी सुरू केला. सार्वजनिकरित्या घरोघर तर चालूच होता. त्याची एक पार्श्वभूमी ही सामाजिक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वभाषा या सगळ्याशी संबंधित आहे होता आणि त्या पद्धतीनेच चालू आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचा गौरव आणि अभिमान असावा असलेला आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव म्हणून राज्य सरकार घोषित करेल हे त्या ठिकाणी आजच मी स्पष्टीकरण करतो. आणि आता वचूया थेट खेळामळार. भारत आणि इंग्लंडच्या बायल क्रिकेट पंगडामध्ये सुरू आशिल्ल्या चौथ्या T20 सामन्यात भारतीय पंगडान 6 गड्यांनी सहजपणान जैत मेळयलें. 5 सामन्यांच्या खेळामळेत भारताच्या बायल पंगडान 3-1 अशी आघाडी घेतल्या. पहिली खेळटाना इंग्लंड पंगडान 20 षटकांत 7 गड्या वगडावन 127 धांवड्यो केल्ल्यो. भारतान 128 धांवड्यांची मोख 17 षटकांनीच पुराय केली. स्मृती मंधाना हिणे 32 धांवड्यो केल्यो. ह्या माळेंतलो 5वो खेळ आणि निमाणो खेळ शुक्रारा जातलो. भारत आणि इंग्लंडा मजगती 5 कस लावपी क्रिकेटीच्या खेळांतलो तिसरो खेळ आयज इंग्लंडच्या लॉर्ड्स मैदानाचेर सुरू जाला. इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. भारताच्या वतीन प्रसिद्ध कृष्णाच्या जाग्याचेर वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह भारतीय संघात परतला. आता मेरेन जाल्ल्या खेळांत 5 कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या माळेंत दोनूय संघ 1-1 सामनो जिखून बरोबरीचेर आसात. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना इंग्लंडान 33.3 षटकांत 2 गडे वगडावन 95 धांवड्यो केल्यात, जातून पोप 19 धांवड्याचेर जाल्यार जो रूट 26 धांवड्याचेर खेळटात. आणि आता वचूया विम्बल्डनाच्या खबराकडेन. विम्बल्डन टेनिस सर्तींत एकोड्या दादल्यांच्या गटात नोवाक जोकोविच आणि यान निक्सिन हांणी, जाल्यार एकोड्या बायलांच्या गटात इगा श्वांतीक आणि बेलिंडा बेनकीक हांणी उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला. ह्या सर्तींत आयज उपांत्य फेरयेंतले खेळ जातले, जातून एकोड्या दादल्यांच्या गटात सिन्नर आणि जोकोविच, जाल्यार दुसऱ्या खेळात टेलर आणि फ्रिट्स, त्याच प्रमाणे कार्लोस अल्कराज हांच्या मदीं खेळ जातलो. बायलांच्या एकोड्या गटात पयल्या पावंड्यार आशिल्ली आरिना साबलांका आणि आमंडा एनिसिमोवा हांच्या मदीं खेळ जातलो, जाल्यार दुसरो खेळ इगा श्वांतीक आणि बेलिंडा बेनकीक हांच्या मदीं जातलो. दिल्ली NCR वाठारांत आयज सकाळी भुंयकापाचे हलके धक्के जाणवले. राष्ट्रीय भुंयकाप विज्ञान केंद्रान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण भुंयकापाची तीव्रताय 4.4 रिक्टर स्केलींतली आशिल्ली. भुंयकापाचो केंद्रबिंदू झज्जर हरियाणा हांगा आशिल्लो. सकाळी 9 वरां जावन 4 मिनटांचेर दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत ह्या वाठारांत सुमार 10 सेकंद भुंयकापाचे धक्के जाणवले. सुदैवान कसलीच जिवीत वा वित्तहानी जाल्ल्याची खबर ना. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता मेरेन 1114 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती लेगीत पणजे वेधशाळेन दिल्या. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांची विदेश यात्रा सोंपोवन पावले भारतात. भेट फलादीक आणि प्रभावी जाल्ल्याचो प्रधानमंत्र्यांचो दावो. नामिबियाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भेटवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जालो राष्ट्राध्यक्षांच्या हस्तुकी भोवमान. 140 कोटी भारतीयांक प्रधानमंत्र्यांनी केलो सन्मान अर्पण. विद्यालय आणि उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर दर एक म्हालात व्यावसायिक मार्गदर्शन शिबिराचे जातले आयोजन. राज्य शिक्षण मंडळ आणि युनोक नोबल हांच्या मदीं जाली कबलात. 9 ते 12 ऑक्टोबर मजगती गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सवाच्या फाटभुंयेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची नवी दिल्लीत भेट. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक महोत्सवा खातीर दिलें आमंत्रण. आयज गुरुपौर्णिमेच्या निमतान देशभरात वेगवेगळ्या धर्मी कार्यावळींचें आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पिळगांव गिमोणेच्या रामचंद्र देवस्थानाक दिली भेट. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात.
प्रसार भारतीचे तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामार कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.